आता पळोवया गोंयच्यो कांय सरभोंवतणच्यो खबरो. सारजोरा पंचायतीच्या नव्या पंचायत घराचे उक्तावण झाले. पंचायत मंत्री माविन थंय पंचायतीतल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कॉमन कॅडराचेर उलयलो. सरपंच पंचायत चलयता काय एक क्लार्क चलयता, एक पंचायतीचो प्यून चलयता काय आमचे अधिकारी चलयता आणि आमचो सरपंच चलयता. आमकां एकदा दुबाव पडटा आनी तांकां काय भिरांत ना. आमी सदां परमनेंट आसा. सरपंच येता आनी वयता. तशें MLA इलेक्ट जावन चेंज जायत आसता, सरकार चेंज जाता, पूण एक गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय थिंगाच उरता आनी ते पंचायतीन उरता. म्हणून ते आपल्या जाय तें करपाक लागलेले आसा. तेका लागून एक कॉमन कार्डर करपाक तांकां गोंयांत खंय ट्रान्सफर करपाक जाता. ही फायल ऑलरेडी मूव जाल्ली आसा. सेकंड मिटींग तेंचे ऑल गोवा पंचायती राज युनियना कडेन पळय क्रिस्टोफर फोन्सेका आनी वांगड्या कडेन मिटींग करून तेंची परवानगी आमी घेतलेली आसा. आतां लॉ डिपार्टमेंटाक ही फायल मोठी उपस्थिती त्या तुमकां इम्पॉर्टंट आसा. आपल्या गांवची पंचायत आज गांव सोळा आसा आनी ही जी पंचायत बिल्डअप एरिया 948 स्क्वेअर मिटर आनी हेजो कॉस्ट आमकां आयिल्लो आसा जवळ जवळ 1 CR 80 लॅक्स. GSIDCचो आमच्या GSI स्टाफाच्या अभिनंदन करता. GSI मार्फत ते चेअरमॅन मार्फत माझ्या गोंयांत आनी ह्या वेळी मतदारसंघात खुबशीं कामां चलता आनी ही कामां आमी 2019 म्हटल्यार कंप्लीट करतले. The building that we see today is the outcome of our commitment and dedication to the development of our beloved villages. Yes, at last, it's a dream come true. घटक राज्य दिसा अंत्रुज घोडयो बरोबर मेळून रवींद्र भवनात कोंकणी संगीताचो प्रवास दाखोवपी चवर कार्यावळ 30 मायाक दवरल्या. गोंयच्या लोकांक कोंकणी संगीताचो इतिहास कळचो म्हूण खंय ही कार्यावळ. आमी हो कॉन्सेप्ट हाडपा फाटलो एकूच कारण आसा की गोंयच्या लोकांक कोंकणी गिताचो इतिहास कळपा खातीर आमी हो प्रोग्राम करतात. आनी हो विचार म्हज्या मनांत आयलो जेन्ना हांव MA डिजर्टेशन करतालें कोंकणी संगीताचेर आनी कोणाक कोंकणी गितांचो इतिहास खबर नाशिल्लो. सो तेन्नाच्यान म्हज्या तकलेन विचार चलत आसा की कोंकणी गितांचो इतिहास लोकां मेरेन कसो पावोवपाचो. गोंयच्या घटक राज्याचे दीस मनोवपाचो हो एक वेगळो प्रकार. आनीक पयल्याच खेपे आमी अंत्रुज गुडयो ह्या संस्थे बरोबर एकठांय जावन येदी व्हडली राज्य पावंड्यावेली व्हडली कार्यावळ करतात. एक कोंकणी संगीताचो प्रवास ही ह्या प्रयोगा फाटली मुखेल संकल्पना. करमळे तिसवाडीच्या कमलावती रवळनाथ देवस्थानात जागोर जालो. त्या निमतान वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. जागोर ही अशी एक लोककला आसा जातून देवांचें वर्णन केल्लें आसा. देवाक वंदन घालता, नमन घालता. तशेंच राजा राणयांच्यो काणयो लेगीत ह्या नाचान ह्या लोककलेन आमी लोकां मुखार पावयता. आनी हो एक आयज मेरेन फक्त करमळे गांवांत फक्त एकूच जागोर जाता. ह्या वर्सा आमचे जल्मी जावन आसा. ह्या देवस्थानाचे श्री कमलावती रवळनाथ देवस्थानाचे जल्मी जावन आसा. अनंत रघुनाथ कुंडेकर ते भरपूर वर्सां नासल्यार खूब वर्सां जालीं. 20 वर्सां गॅप पडलेलो पूण तरी सुद्दां जाणटो जावन हो नमन घालतालो ह्या वर्सा. आनी उमेद जाता की म्हाजो बापूय जावन आसा तो. आनी तेज्या आमचे पयलो तेजो म्हटल्यार आमचे आजे नाचताले आनी बापूय आतां नाचता. बापायचें म्हटल्यार आमी ह्यो टिकोवन दवरिल्लो आसा भुरग्यांनी. सगळ्यांक देव बरें जावं आमच्या गांवच्या सगळ्या भुरग्यांक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांकवाळे AB मोटर पार्कांत गॉडस्पीड ज्युनियर्स इन्व्हिटेशनल सुपरक्रॉस रेस जाली. गॉडस्पीड आनी आनंद बोस मोटो पार्कांत दवरिल्ले हे रेसींत देशांतले 6 ते 13 वर्सांचे कितलेशाच भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. क्लास 1 सर्तींत युवराज कोंडे देशमुख, क्लास 2त इक्शान शानबाग आनी क्लास 3त आशना अहमद जिखले.
India, an event only for the juniors is happening, and we've got more than 20 entries in all the different categories totally put together. And this is basically, I feel this is a huge start. It's a beginning, and from now onwards we'll start getting a lot of junior riders. This is the future of Supercross in India. So I'm happy, really happy that Mr. Bose from Goa, Anand Bose from Goa, has taken the initiative and promoted this event. And a lot of people now are coming forward to have the same event in their cities. My name is Ashna Shakil Ahmed. I'm from Goa, Margang, Goa. I started learning this from I was 4 years old. रेसिंगाक लागून अभ्यासाचेर परिणाम जाता पूण पालक तेंको दिता. Now recently there were my exams and the whole year I didn't study. So the last 15 days of the exams I had to study and then somehow I passed. And how is your parents' support towards you? They do support me. They support a lot. My coach Rustam Patel also helps me a lot in training, and they do help me a lot in everything. What's your message to young kids around here? Like, because in Goa this sport is not that popular. Yeah, in India it is not that popular, but worldwide in America it's like one of the most important sports. Just called the farmer sport. I would say that they shouldn't stay at home, play video games, and just be on the bed and play video games on their consoles like PS3s and PS4s and their mobiles. They should come out. It's not compulsory that you have to do this sport, but you can do another sport also. But please stay active. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. पेडणे मालांतलो वावुरपी फुडारी सचिन परवान 1 लाख कन्सल्टन्सी वरवीं मोरजे विद्याप्रसारक हायस्कुलांत भव्य रोजगार मेळावो दवरिल्लो. मेळाव्याक भुरग्यांचो बरेपैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. शिकिल्ल्या भुरग्यांक काम धंद्याची संद मेळची म्हूण रोजगार मेळावो दवरला म्हूण सचिन परब सांगता. खुबशे सुशिक्षीत जे शिकलेले भुरगे आसात ते आयज योग्य रोजगाराचे संदीक वाट पळयतात. अजून उपलब्ध जावना तांकां वाट पळयताले. सो म्हाका अशें दिसून आयलें की गोवा आमी म्हणटा इतले ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन, इतली व्हडली 5 स्टार्स आहात आनी इंडस्ट्रियल झोनूय आहात आमच्या राज्यान. तरी आसतना इतलो पोटेन्शियल आमच्या राज्यान आसतना इतली बेकारी कित्याक, इतलो बेरोजगार युवकाचो एकुमेंट कित्याक जायत रावले इन दॅट सेक्टर. सो म्हणून आमी चवकशी करता खंय कंपनीज कितें आहा, कितले वेकन्सीज आहा, सो वी कॅन अभ्यास करता सो म्हाजो एक भाचो सुजीत सिंग म्हणून आमी बसलेले. सो ही इज इन दॅट फील्ड, HR फिल्डांतलो तो. सो मागीर तेच्या विशय करता आमी म्हटलें कंपनीसाक आमी विचारया बाबा तुमचे कडेन कितले इन्क्वायरीज आहात आनी आमी ती मॅसेज आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावोवया. फक्त तितले पयली आयडिया आसली. ही आयडिया हे अशें करता कंपनीसांक आमी अप्रोच जाले. करता आमच्या तकलेन विचार आयलो की वाय नॉट जॉब फेअर. इन्स्टेड ऑफ 10 लोकांक थ्रू सोशल मिडिया म्हायती प्रोवायड करचे पेक्षा वाय नॉट जॉब फेअर एक मेगा अवेरनेस करून एक मेगा जॉब फेअर ऑर्गनायज करून तेतून कंपनीसूय लाभ जातलो आनी जे जॉब सिकर आहात तांकांय लाभ जातलो ह्या इंटेन्शनान. आनी बेरोजगार आमचे भाव भयणां जो संख्या वाडत वयता आसली, सुशिक्षीत बेरोजगार म्हणटा तांकां, तेंच्या खातीर हांवें चिंतलें की जॉब फेअर इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द पीपल, बोथ द पार्टीज, कंपनी एज वेल एज एज्युकेटेड यूथ. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.